नमस्कार येवकार। हांव संकेत म्हापशेकार तुमचे काळजांतल्यान आवाज कार्यावळीन स्वागत करता। मनशाचें जीवन म्हळ्यार एक व्हडे पलतडी करतलो जाल्यार मनशाक तारवटीची गरज आसता। मनशाच्या जिवनांतलो तारवटी म्हळ्यार धर्म। मोक्ष व साल्वेशन ह्या रस्त्यार आमकां वचपाचें आसा जाल्यार आमकां कर्म म्हळ्यार एक्शन करचें पडटा। धर्म आमकां हे कर्म करपाक शिकयता। खंयचें कर्म करतले जाल्यार आमकां एक धर्म फॉलो करचो पडटा। धर्म आमकां एक वाटचाल दिता, एक वे ऑफ लायफ शिकयता। स्पिरिच्युअलिटी हो असो मार्ग आसा जो आत्म्याक परमात्म्याक मेळयता। आज जगार मोठी मोठी झुजां जातात। एक देश दुसऱ्या देशा वांगडा झगडत आसा। आज वर्ल्ड पीस हाडपाची गरज आसा। अनेक धर्माचे रंग मेळून आज गोंयान एक वेगळो धर्म निर्माण जाला, तो म्हळ्यार गोंयकारपणाचो। गोंय राज्य सारकें सेक्युलर। गोंय राज्यान अनेक धर्म मेळून व मिसळून रावता। आमच्या एकवटान आज आमी जगाक एक वेगळी देख दिल्या। आयच्या आवाज कार्यावळीन जाणून घेवया पीस अँड हार्मनी या विशयाचेर आवाज। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, नुरवी पुरवी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उटी शेंदुराची, कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती हो श्री मंगलमूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती। जय देव जय देव रत्न खचित फरा तुझ गौरी कुमरा, चंदनाची उटी कुमकुम केशरा, हिरे जडित मुकुट शोभतो बरा, ऋणझुणती नुपुरे चरणी घागरिया। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती हो श्री मंगलमूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती। जय देव जय देव। गोवा वो प्रांत शांती आणि सलोखा निर्माण करणारो। गोयच्या इतिहासान जर खूप मोठ्या प्रमाणात हांगासरल्या लोकांचो जर कल्चर तुमकां पळोवपाचो आसलो जाल्यार गोवा हो प्रदेश शांतीचो संदेश किंवा सलोखा लोकां पर्यंत पावोवपाचो काम हांगासरली जनता आनी हांगासरले एकंदरीत सगळे एनवायरमेंट करता। तशें पळोवंक गेल्यार गोंयाक बरी निसर्गाची देण मेळ्ळी आसा आनी तुमच्या आजूबाजूक जे कितें तुमकां जे देवान दिल्लें आसा तेचो परिणाम ऑटोमॅटिकली मनशांच्या मनाचेर पडटा। आनी त्यामुळे गोंयांक कोण जाणा देवाची इच्छा कितें, पण हांगासरल्या गोंयच्या लोकांच्या तकलेन किंवा तेंच्या मनान हांगासरल्या निसर्गाचो पगडो आसा। आनी म्हणून हो निसर्ग जर ह्या आमच्या गोंयच्या लोकांक मेळ्ळा तर तेन्ना ह्या निसर्गाच्या सायडीक हे रावल्ले सगळी ही मानव जमात यांचेर तो निसर्गाचो पगडो पडलेलो असल्यामुळे सगळ्यांची मनां कशी प्रफुल्लीत आनंदी, मागीर तो खंयच्याय धर्माचो आसनाका, तो हिंदू आसूं, मुस्लीम आसूं, जैन आसूं, बौद्ध आसूं, सीख आसूं, कोणी मुस्लीम, सगळ्या प्रकारचे जे धर्म आसा, वेगवेगळ्या प्रकारचे जाती आसा, वेगवेगळ्या प्रकारचे मनुष्याचे स्वभाव आसा, परंतु ह्या गोंयच्या कल्चरान किंवा गोंयच्या संस्कृतीन शांती आणि लोकां पर्यंत प्रेम पावोवपाचो संदेश ह्या निसर्गाकडून ह्या गोंयच्या लोकांक मेळ्ळलो आसा। आनी म्हाका आनंद दिसता की तुमी आमी सगळे जाण ह्या गोंयचे भुमीन जन्माक येयल्ले, आमी सगळे भुमीपुत्र, आनी म्हणून अभिमान दिसता हांगा राशोल सेमिनार सारकी व्हडली एकदम जुनी सेमिनारी, सगळ्यान ओल्डस्ट म्हणटात तशी सेमिनारी हांगा आसा। क्रिश्चन धर्म आपल्या प्रमाणे व्यवस्थितपणे हांगा आनंदान सौहार्दतेन जगता। त्याच्यानंतर हांगा मंगेशी सारखी
त्याच्यानंतर आमची लयराई सारखी किंवा पर्तगाळ मठासारखी तपोभूमीसारखी किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे संत असतले, ह्या सगळ्या संतांनी ह्या गोंयच्या भूमीर वो कल्चर जो आसा किंवा ही संस्कृती जी आसा ती खंयच्या तरी एका धर्मापुरती आणि खंयच्या तरी एका जातीपुरती मर्यादीत दवरलेली दिसना, तर वेगवेगळे जसे झाडां पेडां, वेगवेगळ्या प्रकारची फुलां फळां, वेगवेगळ्या प्रकारच्यो नदयो, वेगवेगळ्या प्रकारचे समुद्र हांगा गोंयान जे ते मेळ्ळेले आसा, एकत्रीतपणे रावतात, तशे हांगासले गोंयचे लोक बऱ्यापैकी आनंदान जगतना आज पर्यंत आमी पळयता. बरेचशे क्रिश्चन लोक फातर्प्या सारक्या जात्रेक वचून देवीचें दर्शन करतना तुमी पळयतले. बरेचशे लोक फेस्ताक सगळे कडेन वयतात आणि हिंदू लोकय तितून सहभागी जाताना दिसता. तर ही सगळे लक्षणां कसली, तर हांगासले लोक प्रेम देणारे लोक. हांगासले लोकांनी धर्म जो आहा पळय तो मनशाक प्रेम दिवपा खातीर फुडें केल्लो आसा. त्यामुळे हो धर्माचो जो मूळ उद्दिश्ट जो आहा तो गोंयकार आपल्या आचरणांतून जगतात हे सांगपाक कांय म्हणजे फाटीं फुडें जायना. आणि म्हणून गोंयचे लोक, गोवा हो सगळ्यांक एकत्रीत हाडणारो, गोंयचो आदर्श जो आसा तो विश्वभर व्हरण्यासारको आसा. त्यामुळे आयज म्हाका अशें दिसता की ही गोव्याचो हो कल्चर जो आसा, गोंयाची ही जी संस्कृती आसा ही सगळे कडेन पावपाची गरज आसा. आणि हो जो संदेश जो आसा हा गोंयकारांनी आणि गोंयान येणाऱ्या सगळ्या ट्युरिस्टांनी सुद्दां जगभर व्हरपाची गरज आसा. आणि सगळ्यात बरी गोष्ट अशी की ही जी शांती म्हणा किंवा ही जी लोकांक उमेद दिणारी आनंदान जगण्याची जी काही तर्रा आसा, पद्दत आसा, ही पद्दत लोकांपर्यंत पावोवपाचें काम आज पर्यंत बऱ्यापैकी आमी तुमी सगळ्यांनी केल्लें आसा. ह्याही फुडें ते तशेंच करचें अशें म्हाका दिसता. आणि हें काम जशें गोंयान आमी सगळे जाण वागता तें काम शांती आणि सलोखा निर्माण करणारे प्रुडंट मिडिया सगळ्यां पर्यंत पावोवपाक सोदता. खरोखरच बरी गोष्ट आसा. त्यांनी ती अशीच गोंयचो खरो कल्चर जो आसा तो लोकां पर्यंत पावोवपाक अशेंच त्यांनी तसदी घेवची. आणि रियलिटी जी आसा ती केन्नाच झाकून न उरता, ती सदोदीत लोकाभिमुख जावची अशी मनोमन इच्छा आणि तांकां आशिर्वाद आणि शुभेच्छा. देव बरें करूं. संवसारात जावं आमचो दिसपट्टो किरात आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या मोक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळमेत पडू दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां दिवा. सोबेस्पराक सूर वायटांतली सूर सगळे तरेच्या उण्या वावरतांतली सगळ्या प्रांत किरोडांतली दुस्मानकायेंतली गुलामपणांतली तूं आमकां दिवा. दया करून या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखात आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशान ओद्रेकता. तर तुजे उदार काकुची सोर पातकांतली सुडय आनी सोर वाखातांतली आमकां तूं वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ताक तुवें तुज्या दोन दुताक ओडले आनी आतां आमकां तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिसता गा आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. सभ्याची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं. तुमचे भोवती असलेल्या संवसाराक पूण आत घेवन मोगान सभ्याची शांती दिवया. आनी हे वेळार थोडीशीं म्हजी उतरां आमच्या गोंयांत कशे भाशेन आमच्यांनी सर्व धर्मा मदीं भाव भयणीपण हाडूंक जाता ताचेर लक्ष घालूंक सोदता. आमचे क्रिस्ती धर्मांत आमचो जेजू क्रिस्त
शांतीचो कुंवर. आनी ह्याच खातीर तो जल्मलो तेन्ना बोडव्यांनी गायले, मोई महादेवाक आनी शांती मनशांक. आनी हीच शिकवण जेजून आमकां आपल्या पवित्र पुस्तकांत बरोवन दवरलेली आसा. आनी ह्याच खातीर ताचो मुख्य हेतू आमच्या जिवितांत म्हणल्यार दुसरो न्हय, बगोर मोगाचो कायदो. आनी हो मोगाचो कायदो आमी पाळटले जाल्यार आमी शांतीची मनशां जावंक गरज. जेजूची पावलांनी आमी चलता आनी आमच्या जिवितांत शांती आनी एकवट हाडूंक आमी वावुरता. आनी ह्याच खातीर खंयच्याय धर्माची आमी जावं, आमचे मदीं जेन्ना मोग शांती सवस्थकाय वसता तेन्ना भाव भयणीपण वसता. ह्याच खातीर अंदूच्या वर्साक जेन्ना पाप साहेब फ्रांसीस हाणें शांतीच्या दिसाक संदेश आमकां पाठयल्लो तेन्ना ताणें आमच्याच भारताच्या बापायची उतरां कशी घेवन नॉन वायलन्स हाचेर आमकां संदेश दिल्लो. आनी तो आमकां सगळ्यांक उलो मारता टू बी आर्टिजन्स ऑफ पीस. आनी ह्या वरवीं आमच्यांनी आमच्या भारतांत आनी आमच्या गोंयांत शांतीची दूत आमी जावंक जाता. खंयच्याच धर्मा मदीं भेदभाव करप ना. जोण एकलो आपापलो धर्म पाळटा, पूण सगळीं आमी गोंयकारां कशी आनी भारती कशी भाव भयणीपणान जियोंक वावुरता. ह्याच खातीर जेन्ना हांव शांती चिंततां, हांव शांती आपणायतां आनी शांती जियेता तेन्ना भाव भयणीपण उत्पन्न जाता. म्हजे फाटल्यान ही मुर्ती आसा भाग्यवंत जुझेवाजाची. तोय एक शांतीचो दूत जालो. आमच्या गोंयांत तावन श्रीलंकेक तो गेलो आनी थंयसर वचून ताणें पिळापीळ सोंसतल्या क्रिस्तांवांक शांती सवस्थकाय फावो केली. आनी दुस्मानाकूय ताणें बरेपण दाखोवन बरेपण दिवन शांती ताणें शिपडायली. आयज आमच्या भारतांत आनी आमच्या गोंयांत आमकां हेंच गरजेचें. आमी गोंयांत सदांच भाव भयण्यो कशी आमी जियेल्यात. इतलीं वर्सां आमचे मदें कसलेच प्रश्न तशेंच आमचे मदें दुस्मानकायो नाशिल्ल्योत. दुसऱ्यांक मान दिवप म्हणल्यार भोव म्हत्वाचें. ह्याच खातीर वावरूंक आमी जाय. जे कितें हो बारीक बारीक किडो जो उत्पन्न जाता दुस्मानकायेचो, धर्माक लागून दुस्मानकायेचो, कसल्याय दुसऱ्या कारणाक लागून तो आमी नपयत करूंक. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa पीस और हारमोनी, शांति और सद्भावना, मोहब्बत और अमन सलामती, ये हमारे समाज और सोसाइटी की बड़ी अहम ज़रूरत है. या यूं कहा जा सकता है कि नीड ऑफ द आवर. और इस जिम्मेदारी को हमारे पूर्वजों ने बड़ी अच्छी तरह से अदा किया. अब इस काम को, इस विरासत को, इस इनहेरिटेंस को लेकर चलना है. और ये हमारी नई पीढ़ी, यंग जनरेशन को आगे ले जाना होगा. ये हम सबका उत्तरदायित्व है कि हम अपने राज्य के, गोवा के अंदर पीस, हारमोनी, शांति, मोहब्बत, अमन सलामती के वातावरण को बनाए रखें. जिस तरह
किसी गार्डन को यूं ही छोड़ दिया जाता है तो हम देखते हैं कि वो वीरान हो जाता है। जब उसकी देखरेख नहीं होती, उसे पानी नहीं पहुंचा जाता, तो वो सूख कर वीरान हो जाता है। ठीक उसी तरह हमारे इस राज्य गोवा को एक खूबसूरत गार्डन बनाए रखना है और इसके अंदर जो पीस, हार्मनी और मोहब्बत, अफेक्शनेट का जो एटमॉस्फेयर है उसे कायम रखना है। तो हमें एक दूसरे के धर्मों का, एक दूसरे के सेंसिटिव इश्यूज का आदर करना होगा, रिस्पेक्ट करना होगा। इसी तरह हम अपने इस राज्य को फलता फूलता हुआ रखकर आगे जा सकते हैं। इस ताल्लुक से सबसे पहले मैं कुछ बातें आपको इस ताल्लुक से बताऊं, वो है हर धर्म के प्रति एक दूसरे के आदर के साथ साथ इंटर रिलीजियस फेथ के इस तरह के प्रोग्राम बनाए जाएं, एक डायलॉग रखे जाएं, एक दूसरे को धर्म को समझने और एक दूसरे के प्रति विश्वास का वातावरण बनाने में यही काम जो है सबसे ज्यादा कारगर साबित हो सकता है, इफेक्टिव हो सकता है। स्टेट गोवा राज्य के ताल्लुक से ये बताऊंगा कि यहाँ बरसों से जो हमारा सोशल जो फैब्रिक्स है, जो सामाजिक ताना बाना है, वो इतना मजबूत और इतना गठा हुआ है कि आज तक यहाँ इस सिस्टम को, इस क्या कहते हैं, इस सामाजिक व्यवस्था को और इस सोशल फैब्रिक्स को तोड़ा ना जा सका। यहाँ के लोगों ने इस एटमॉस्फेयर को, इस वातावरण को संभालने के लिए बहुत कोशिशें की। एक दूसरे के साथ मिलकर, एक दूसरे के साथ बैठकर अपने ख्यालात, अपने एहसासात, अपने जज्बात एक दूसरे में तकसीम किए। आप देखिए कि यहां पर बरसों से हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन और दीगर धर्म वाले उनकी खुशियों में, उनके गम में, उनकी शादियों में, हर एक में वो पार्टिसिपेट करते हैं, एक दूसरे के साथ खुशी भी बांटते हैं, गम भी बांटते हैं। यह है वो चीज जो एक समाज को बांधे रखती है। आइए रंग, नस्ल, जबान, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज, कलर, ये जो इंसानों के अंदर जो भेदभाव आए हैं, इंसानी बिरादरी में इससे जो नफरत के रुझानात, टेंडेंसी ऑफ हेट, ये जो फैलती है, जब ये चीज खत्म हो जाएगी तो आप देख सकते हैं कि इसमें मोहब्बत के जज्बात पैदा होंगे, एक दूसरे के प्रति स्नेह, अफेक्शनेट लव और मोहब्बत ये परवान चढ़ता है। गोयचे लोक सामके सादे, ते केन्नाच कोणाक दुखयना। सगळो भावार्थ देवाचेर दवरून ते आपले काम फुडें व्हरता। कसल्याय कामाची सुरवात करच्या पयलीं ते देवाचें नांव घेवपाक विसरना। गोंयान वर्सान वर्स भारतीय तशें इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट येतात। गोंयचो लोक तांकां उक्त्या हातान येवकार दितात व तांचो आदर सन्मान करतात। हांगा कसलोच भेदभाव ना, न जातीचो, न रंगाचो व धर्माचो। गोंय अशें राज्य आसा ज्या राज्यान 24 वरां भोंवपाक कसलोच भंय दिसना। रातची कितलीय वरां जाली तरी गोंयान लोक मुक्त विचारान भोंवतात। गोंयान आमी प्रत्येक धर्माक रिस्पेक्ट दितात। गोंयान धर्म म्हळ्यार एका वायफाय भशेन आसा, जो दिसना पूण सगळ्याक कनेक्ट करपाची शक्ती दवरता। अहिंसा परमो धर्म, हमारा जैन धर्म यही है। शांति चाहो, शांति पाओ। हिंसा, अहिंसा, हिंसा यानी किसी भी जीव को दुख देना, अहिंसा यानी कि उनको बचाना,
उनकी सुरक्षा करना, उनको ऐसी जगह पे रखना जहाँ पर शांति मिलती हो। तो शांति किधर मिलती है? तो कि हमारे जैन धर्मों के अंदर, सभी धर्मों के अंदर शांति ही चाहिए। उस शांतता से आगे बढ़े। यह गोवा के अंदर भी, इसी गोवा के अंदर बहुत सारे धर्म है, उस धर्मों को भी के अंदर भी शांतता प्रवर्ते। गोवा के अंदर भी ऐसे बहुत सारे धर्म है, लेकिन इस गोवा के अंदर जो भी अपने अपने धर्म करते हैं, लेकिन बहुत ही मिलजुल करके शांतिता से करते हैं, और आगे भी शांति ही रहे, यही चाहना करते हैं। बुद्धिझम, बुद्ध विचार किंवा बुद्ध दर्शन शास्त्र स्वीकारून आपले जीवन त्या पद्धतीने आपण चाला. माणूस सरासरी 60 वर्षाचे आयुष्य जगतात आणि सगळ्या धर्मां प्रत्येकाने आपण स्वर्ग, देव, धर्म याच्याकडेच बोट टाकलं. बुद्धिझम ही अशी एक जीवन प्रणाली असा की ज्या ठिकाणी देव, धर्म, स्वर्ग, नरक हे गजालीत ना, तू आणि तुझे मन आणि रिलेशन बिटवीन माणूस, रिलेशन बिटवीन निसर्ग, नेचर, हे सगळे गजाली चलून आपण मृत्यूक सामोरं जावं, ही बुद्धिझमची फार मोठी कन्सेप्ट. शांतता आणि सहजीवन हे मानवी जीवनाची 2 मूल्य असतात. पण जर आम्ही मजूत धर्मश्रेष्ठ आणि हे सगळं मानित राहिलं तर प्रत्येक धर्मात स्वर्ग, देव, धर्म याची कल्पना आल्या. त्यामुळे 2 वेगवेगळे धर्म ज्यांना असतात, दोन्ही धर्माच्या कल्पना वेगवेगळ्या असतात. त्यामुळे ते दोन्ही धर्माच्या कल्पना एकत्र जर आल्या, एकत्र काय झाल्या, कॉन्फ्लिक्ट जाऊ शकतात. मुळातच आमच्याकडे तो तीच कल्पना ना, त्यामुळे आमका खंयच्याच दुसऱ्या माणसाक आपणा घेवपाक आमकां कठीण पडना. त्याच्यामुळे गोंयांत जे कितें बाकीचे धर्म म्हणून पाळतात तशें आमचे असण्यापेक्षा आमचे त्यांच्याकडे बंधुभावाचे नाते आसा. आणि माझे मत स्वतः अशें आसा की बुद्धिझम ही एक वैश्विक जीवन प्रणाली असल्या कारणान आमकां ते कशेंच पाळपाक किंवा हे मारपाक कठीण ना. आणि गोंयांत मुळातच एक सौहार्द आसा, सद्भावना आसा, पीस आनी हार्मनी आसा. ते मेंटेन करपाक आमी म्हाका दिसता अदीक बरो हातभार लावंक शकता. साहिब श्री गुरु नानक देव जी का एक पैगाम है, वो है हम कहीं भी रहे शांति से रहे, मिलजुल के रहें. क्योंकि संसार में आदमी कहीं भी रहे, किसी भी धर्म में रहे, वट है वो इंसान ही. तो इंसान है तो इंसान को एक दूसरे से प्यार से रहना चाहिए. वो किसी भी धर्म का हो, कोई भी हो, तो हमें मिलजुल के रहना चाहिए. उस वाहिगुरु परमेश्वर ने हमें पैदा किया है, नूर पाया कुदरत के सब बंदे. जो कुदरत है, काल पुरख है, जो पूरी मानवता जाती है, वो सभी एक है. एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे. तो इसीलिए जब उस वाहिगुरु परमेश्वर ने हमें पैदा किया है, एक ही कुदरत है, उसने हमें पैदा किया है, तो कौन भले को मंदे. तो इस दुनिया में कौन अच्छा है और कौन बुरा है, इसका हमें नहीं पता. तो सभी को क्या है, मिलजुल के रहना चाहिए, शांति में रहना चाहिए. गोंयकार आमी सुशेगाद. गोंयचो लोक सुशेगाद म्हणून फामाद आसा. सुशेगादपण ही गोंयकारांक दिल्ली पदवी काय गोंयकाराचेर मारिल्लो थोमणो हाचेर दुबाव. च्याचे मेजार धर्म ह्या विशयाचेर भासाभास बरीच रंगली.
गोंयांत धर्म म्हळ्यार कितें, धर्माची व्याख्या कितें, भारतीय आणि पाश्चात्य संस्कृतायेच्या संगमान घडिल्ल्या ह्या गोंयांत धर्माचें म्हत्व कितें अशे प्रश्न आमकां पडले. च्याच्या मेजार सुरू जाल्लो हो विशय आमचो फुडलो थीम थारलो. गोंयांत धर्म ह्या उतराचो अर्थ सोदपाक ती टीम भायर सरली. उत्तर ते दक्षिण गोंय मेरेन ही ल्हान यात्राच म्हणूं येता. धर्माचो पत्तो सोदतलो जाल्यार आमकां धार्मीक स्थळांचेर वचचें पडटलें अशें समजलें. ह्या विचारांत आमी गोंयच्या कांय देवळांनी पावले. सोबीत सैमान नटिल्ल्या ह्या देवळांक पळोवन वेगळीच खोशी भोगली. चारूय वटांनी प्रसन्न वातावरण, चीर शांती. ह्या वाठारांत कांय वेळ पासार केल्ल्यान अंतर्मनाक एक वेगळीच शांती अणभवली. देवळाच्या लावडस्पिकराचेर एक गीत आयकूंक आयलें. खूब प्रेरणा दिवपी आनी समाजाचें सत्य दाखोवपी हें गीत. ह्याच गिताची प्रेरणा घेवन आमी फुडें सरले. फुडें आमी गोंयच्या कांय इगर्जांनी पावले. हांगा तीच शांतताय. इगर्जेची घाट आयकून मनांत वेगळोच तरंग उठलो. आंगार शिरशिरी सुटली. आमी पोन्न्या गोंयांत गोंयचे सायबाची भेट घेवपाक पावले. ह्या संता बद्दल गोंयकाराचो भावार्थ पळोवन मन भरून आयलें. गोंयचे सायबाचें गीत आयकत आमी फुडें सरले. कांय अंतराचेर मुसलमानाच्या अजानाचे सूर आयकूंक आयले. हे सूर वाऱ्यार स्वतंत्रतायेन उठ्ठना दिसले. आमी कांय मशिदींनी पावले. हांगासरले गोंयकार देवाक काळजांतल्यान उलो मारतना दिसले. तांच्या मनांतली तळमळ जाणवली. हळूहळू वेळ जावत पावलो. ह्या सुरांची प्रेरणा घेवन आमी पणजेच्या वाटेर भायर सरले. रातीन आपली काळी चादर ओडली. पिकपिकपी दिवे चालू जाले. ह्या भोंवडेंतल्यान आमी खूब कितें शिकले. आमी गोंयकार खरेंच सुशेगाद. आमी वर्तमानांत जगपी. ना फुडाराची चिंता, ना भूतकाळांतलें दूख. सदां खोशी रावपी आनी खोशी वाटपी हो गोंयकार. ही विचारधारा गोंयकारां मदीं एके रातीन जावंक ना. ही पिळगेन पिळगी गोंयकारां मदीं आमच्या जाणटेल्यांनी रुजयल्या. गोंयांत धर्माच्यो वाटो रस्ते खूब आसात, पूण धर्म फकत एक गोंयकारपण. जेन्ना मनशाची राहणीमान धर्म जाता तेन्नाच मनीस खरो धर्म पाळूंक लागता. गोंयकारांनी पेटयल्ली ही एकवटाची आनी शांतिकायेची वात अशीच पेटत रावची अशी आशा धरता. गोंयकार हो खरेंच सुशेगाद आनी शांतीप्रिय. जगान कितली नेगेटिव्हिटी चल्ली तर गोंयकार हो सदांच पॉझिटिव्ह विचारान फुडें सरता. आज जगार धर्माच्या नांवार खूब झगडी जातात. धर्माचो उपयोग करून मनशां मदीं फूट घालपाचो लोक प्रयत्न करतात. लिबरल ह्या शब्दाचो उपयोग जगभर मोठ्या प्रमाणात जाता. लिबरल ह्या शब्दाचो उपयोग करून खुबश्या लोकांनी आपलो फायदो घेतिल्लो आसा. पूण खरें लिबरलायझेशन पळयतलो जाल्यार गोंयान एकदां तरी येवचेच पडटलें. गोंयकारांच्या एकवटाक लागून गोंय व गोंयकारांची आज वेगळी वळख निर्माण जाल्या. गोंयकार जेन्ना एकटो रावतलो तेन्ना तो एका थेंब्या भशेन दिसतलो. पूण जेन्ना गोंयकार एक जातले तेन्ना ते एक विशाल समुद्रा भशेन दिसतले. विचारांच्यो वाटो वेगळ्यो वेगळ्यो आसल्यो तर दिशा एक आसपाक जाय. जाती धर्माचो हो विशय करिनासतना आमी गोंयकारपणाचो एक धर्म फॉलो करपाक जाय. जेन्ना आमी एक रावतले तेन्ना गोंयकाराक कोणूच डिवायड करूंक पावचो ना. आयची आवाज कार्यावळ व बाकीच्या आवाज कार्यावळीचे एपिसोड तुमकां चुकल्या जाल्यार तुमी www.prudentmedia.in ह्या वेबसायटीचेर पळोवपाक शकता. तर पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार.